बेकायदेशीर रितीन आल्वारा जमनी विकप प्रकरण गोंयान खुबशे अशे सरकाराचे नजरेन येयल्ले आसा आनीक आल्वारा जमीन ह्यो ज्यो आसात त्यो डायरेक्टली अश्यो पर्सन टू पर्सन म्हणटात तश्यो विकूंक शकनात कारण ह्यो ज्यो जमनी आसात त्यो सरकाराचे अंडर असतात आनीक तेच बरोबर हे जे प्रकरण आसा आल्वारा जमीन विकप प्रकरण जे आसा ते गोंयान खूब कडेन अशे दिसून आयिल्ले आसा खास करून सत्तरी भागान सुद्दां अशे खूब कडेन हे प्रकरण दिश्टी पडले आनी हे जेन्ना प्रकरण सरकाराच्या नजरेक आयले तेन्ना सरकारान नॉर्थ गोवाची जी कलेक्टर आसा स्नेहा गिते हिचे अंडर आज एक म्हत्वाची मिटींग अशी तिका घेवपाक लायिल्ली ही मिटींग आशिल्ली डेप्युटी कलेक्टर्स आनी मामलेदार हांकां घेवन स्नेहा गिते जी नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा हिची आज एक मिटींग आशिल्ली पूण जेन्ना ह्या मिटींगे बद्दल जेन्ना आमी पत्रकारांनी जेन्ना स्नेहा गितेक IAS ऑफिसराक जेन्ना विचारपाचो प्रयत्न केलो की ह्या मिटींगेन कितें घडलें तेन्ना ती डायरेक्ट कॅबिनान गेली आनीक तेजे उपरांत तिणें आपले स्टेनोक सांगून धाडलें की आपूण बिजी आसा असो रकाद पत्रकारांक दी म्हणून मागीर त्या उपरांत हे जे प्रकरण आसा त्या प्रकरणाची इन्फॉर्मेशन पत्रकारां कडेन सारकी पावली ना जाल्यार आयज असो प्रश्न असो येता की अशें जेन्ना जमीन प्रकरण आसता जे प्रकरण पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान ते गोंयभरचे जनतेक जेन्ना कळपाक जाय कित्याक असली जेन्ना इल्लिगल जमीन प्रकरण आसता ते गोंयभरचे जनतेक पत्रकारांच्याच माध्यमांतल्यान आनी तेतून जे मिटींगेन कितें अपडेट जी येयल्ली ती अपडेट गोंयभरचे जनतेक पावपाक जाय आसता जाल्यार हितून सुद्दां जी स्नेहा गिते ही जी IAS ऑफिसर आसा हिणें उलोवपाचें नकारलें आनीक हे जे स्नेहा गितेचो हो जो स्वभाव आसा हो जो स्वभाव मिडिया कडेन हो जो स्वभाव आसा तो तिचो सदांचो तसो जाल्लो आसा आनीक जेन्ना जेन्ना अशें म्हत्वाचें कितें अशें मिटींग्स जातात आनी तेजे रिव्यू मागपाक जेन्ना मिडिया तेंचे मुखार वयता तेन्ना तेन्ना मिडियाक अशेंच फेस करचें पडटा जाल्यार प्रश्न येता की मिडिया जेका आमी चवथो खांबो म्हणटात तेका खंय तरी ही IAS ऑफिसर जी गोंयान आसा ती मान दिना काय कितें ही जी बातमी आसा ही बातमी आमी मुद्दामून तुमचे मुखार हाडलेली आसा कित्याक हे जे प्रकरण आसा हे प्रकरण ज्यो जमीन विकपचें प्रकरण आसा ते गोंयकारां मुखार सारकें पावपाक जाय गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून